जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी 26वो आयतार सादो काळ आचरण करता. आयचे प्रवेश गीत आमकां सांगता, तुजेर पातयेवन रावतेल्यांक समाधान कर सर्वेस्परा, आनी तुजे प्रावादी विश्वासी म्हूण खात्री मेळो. तुज्या साकरांची आनी इस्रायल तुजे पोरजेची मागणी आयकून घे. देव आमची मागणी आयकून घेता, देव आमकां राखता, देव आमकां सांबाळटा. आज हे मिसळचें बलिदान कोविड-19 द्वारे ज्या कोणाक इगर्जेक वचोंक जायना पिडेस्तां खातीर, तशेंच कोविड-19 वरवीं त्या गांवांत मिसानांत तांकां हें युकरिस्ती बलिदान हांव भेटयतां. तांच्या भलायके खातीर हांव मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मनीस अप्रामाणीक जाल्यार देव अप्रामाणीक न्हय. मनीस दगलबाजी जिवान जियेल्यार देव दगलबाजी न्हय. मनीस खोटो जाल्यार देव खोटो न्हय. त्या बऱ्या देवा समोर आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सरपडया, आमकां समर्पण दिवया. ह्या मारेकार कर्गांतलें कोविड-19 कोरोना व्हायरसांतलें आमकां आमच्या कुटुंबाक भुरग्या बाळांक संवसाराक राख म्हणून आमी मागया. जी आमची अस्कतकाय आसा ती आमची अस्कतकाय बोक्षी सोमया. आज दुखांनी, पश्चाताप, काळजांनी, विळापांनी, रडण्यांनी आमी सगळो संवसार तुजे समोर मागते आसा. आमचे मागणे, आमचे विळाप तूं आयक सोमया. आमचे अस्कतकाय आनी पातकां तूं बोक्षी सोमया म्हणून पश्चाताप काळजान देवा मुखार हें पवित्र युकरिस्ती बलिदान भेटोवच्या वक्ता आमकां समर्पण मागया. सगळ्या काळजान दूख धरून आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सांगता मरियेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळ करो आनी आमचे पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
देवा सर्व वस्तूंचे रचणारा आणि सांभाळणारा आमची तुझी दयाळ दीस घाल. सगळ्या काळजान तुझी सेवा करून तुझे बोगसणे जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सुवे पवित्र तुझेपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो, तरी पातकी तांकां वेंग मारता. सर्वेस्वर पारीकपण घेतल्यांचें पारीकपण घेतलो, कित्याक तो ताच्या पातकांचें लेख दवरता. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी, आनी तूं मागणें करता तेन्ना तुजीं पातकां बगसतलीं. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकूळट कशी मागोवंक जायत? आपणा सारक्या मनशान तो दया दाखयन जाल्यार आपल्याच पातकांचे बगसाणे ताच्यान कशें मागोवंक जायत? मासा रक्ताचो जावनी तो राग धरून रावत जाल्यार ताच्या पातकांचे बगसाणे ताका कोण दीत? निमाण्या वस्तूंचो उगडास धर आनी दुस्मानकाय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास धर आनी आज्ञा पाळ. आज्ञाचो उगडास धर आनी तुज्या पेलाचेर रागार जायनाका. माहोनाताच्या सल्ल्याचो उगडास कर आनी अपराध्याची पर्वा करिनाका. झगड्यांतावन पयस राव आनी तुजीं पातकां उणी जातलीं, कित्याक रागिश्ट मनीस झगडीं उपजायता, पातकी इश्टगात तुटयता आनी शांतीन जियेतल्या मनशां मदें दुस्मानकाय उत्पन्न करता. देवाचें उतार हें. देवाचें उडुपकार.
जावन दुकान बुडयता सर्वेस्पर सगळोच कळवळो आनी दया राग करू सवकास काकुळटी नापा सर्वेस्पर सगळोच कळवळो आनी दया राग करू सवकास काकुळटी नापा सा पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भाऊ भयणीनो कित्याक आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना आमी जियेता जाल्यार ते सुम्या खातीर आमी मरता जाल्यार तेय सुम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सुम्याचींच कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सुमी जायजे म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो देवाचें उतर हें देवाचें उडुपकार सर्वेस्पराचे जय हालेलुया सर्वेस्पराचे जय हालेलुया 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 सर्वेस्पराचे जय हालेलुया देयावर बेनूतर्या सोम्या भक्तीन बंदिया अगाता कामी दिव्या गीताता उल्लासिया सर्वेस्पराचे जय हालेलुया सर्वेस्पराचे जय हालेलुया 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 सर्वेस्पराचे जय हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसो मोत्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तवळ पेद्रोन जेजू सरशी येवन विचारलें सोम्या म्हजो भाव मुजेर सूप करीत आसा जाल्यार कितल्या पावटी हांवें ताका बक्षिसय 7 पावटी गी जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्हय बगार 770 पावटी सर्गीचें राज्य अशें म्हूण येता एक रायान एक पावटी आपल्या साकरा लागचें लेख घेवंक कशी व्हेली लेख घेवंक धरलें तितलेंच करोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताच्या मुखार हाडलो पूण फारीक करूंक ताच्या लागीं कांयच नासलें देखून ताका ताचे बायल्या भुरग्यांक आनी ताचे म्हूण आसलेलें सकड विकूंक जाय म्हणून ताच्या धनयाची हुकूम जाली तवळ तो साकर धनयाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो धनी साकराचेर मोवळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करना ताका वचूंक सोडलो पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकर ताणें हाका 100 रुपया देवें आसलें हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर तवळ तो सांगाती साकर हाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो पूण हो साकर आयकना जालो मात्र न्ही ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेन दवरयलो घडली संगत पळोवन हेर साकरांक भोवसड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल ताणें येवन आपल्या धनयाक कळयली तवळ धनयान त्या साकरांक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें नसत्या साकरा तुवें म्हजे लागीं परतलेंय देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें
तर हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी तुवें तुज्या संगती साकराची दया करी जय आसली न्हय. दोनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्यांचे अधीन केलो. आनी तुमी हरी एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो संदेश आयचे हे वाचप वाचतना आमकां जेजू कितें कळीत करता गे म्हळ्यार बोगसणेचो संदेश तो आमकां दिता. आनी आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत निमाणें उतर ह्या सगळ्या वाचपांचो सारांश म्हळ्यार चूक जावची ना. जेजूची इच्छा ह्या इंटेन्शन कितें आसलें गे म्हळ्यार बोगसण्याची शिकोवणूक कितली म्हत्वाची गे म्हणून एक तांकां शिकोवन दिवंक आनी दाखोवन दिवंक आनी तांकांय बोगसण्याच्या स्पिरिताक हाडूंक ताणें प्रयत्न केलें. आनी तो सांगता पळया ही 35वी वळो 18वा आवास्वर माथ्यावाचो वांजेल आनी तो अशें म्हणटा आमकां, आनी तुमी हरियेकलो तुमच्या भावाक, तुमी हरियेकलो तुमच्या भावाक कशें बक्षिजय, काळजां तावन बक्षिजय. आमी कितें म्हणटा, फादऱ्या बा हांव बक्षिता पूण म्हाका विसरोंक जायना म्हणटा. तशें म्हळ्यार काळजान तावन आमी बक्षिना, आमी केवळ मोती तावन बक्षूंक पळयता जायना. काळजान तावन बक्षुचें म्हळ्यार आमी संपूर्ण सुडका जोडून घेवचें. त्या खातीर आनी तुमी हरियेकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. कशें करतलो? त्या बक्षिनांतल्या त्या साकरा बरी तुमकां करतलो. पळयया आमी तिनी वाचपां नियाळया. आयच्या पयलें वाचप सिराकाच्या ग्रंथांतलें. ह्या सिराकाच्या ग्रंथांत आमकां शिकोवन दिता 27 वळू 30 तावन 27 आवास्वर वळ 30 तावन 28 वळू 9 पर्यंत एक एक उतरां पळया कितली मोलादीक आनी आमकां काळजाक लागच्या तसली ती उतरां. राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो. Wrath and anger both are abominations. तरी पातकी तांकां वेग मारता. आमकां पळय आज आमकां राग सोसूंक जायना, क्रोध तातूंत भायर येवंक जायना. म्हळ्यार wrath and anger. एंगर म्हळ्यार कितें? आमकां असो राग सडन राग येवंक पुरो, शॉर्ट टेम्पर म्हणटा आमी. कोणाक राग येता तांकां टेम्पर सडटा, तांचे जिवीत एक नमणेर प्रॉब्लेम समस्येक वळाक जाता आनी परत तांणी समाजांत मस्त वेळकाण घेता. कित्याक म्हळ्यार राग येतना आमचो शिरो सक्कड एफेक्ट जातात काय, आमचो मेंदू आमचे ब्रेन एफेक्ट जाता काय. त्या खातीर राग आनी क्रोध म्हळ्यार त्या टायमार कितें करता तांकां कळीत जायना आनी तो क्रोधूच इल्लो लॉंग उरता. राग चड जावन उरना, थोडेसो राग उरता. आमी पळयता त्या खातीर झगडे मसोरे सकड येता. सिराक आमकां शीद सांगता कोण ह्या रागाक आनी क्रोधाक वेग मारता. राग आनी क्रोध दोनी वस्तू नश्ट्यो, तरी पातकी तांकां वेग मारता. तर ह्या राग आनी क्रोधान जिवची कोण जावन आसात? हांव सांगना, बायबल सांगता पातकी जावन आसात. आज आमचे सबार प्रॉब्लेमां समस्ये पिडाशेडा राग आनी क्रोधात बरें. तर हाजे ऑपोजीट कितें, विरोध कितें? सोंसणीकायी, बोगसणें, तें गरजेचें. आज जेजू आमकां हें सांगूंक खात्रेकता. आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे तें सोंसणीकाय जर ना जाली आमी आशिर्वाद जायना. त्या खातीर राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो, तरी पातकी तांकां वेग मारता. सर्वेस्पर परीकपण घेतल्यांचे परीकपण घेतलो. पळया थोडें तें एक रिवेंजफूल कॅरेक्टर आसता. म्हाकाय एक दीस येता, हांवूय पळयता, आमी ताका बोध शिकयता. आमी कोणीय बोध शिकोवंक राखचे नाका. आमी बक्षिजय म्हणलो संदेश जेजू आज आमकां दिता.
जर तर आमी दुसऱ्यांक बोध शिकयता आमी तो बोध शिकता आमच्या जिवितांत कित्याक तो ताच्या पातकाचे लेख दवरता पारीकपण घेवच्या व्यक्तीचे पातकाचे लेख ताच्या कुमसार बोगसना म्हणून बायबल आमकां सांगता तर मग भाव भयणीनो आज आमचे कुमसार बोगसो जाय आमचे पातकां बोगसो जाय आमकां आशिर्वाद जाय आमी बोगशी जाय आनी पारीकपण आमी घेवंक नजो तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्यायी बोगशी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसतली आमी मागणें करतना म्हणटा जशें आमचे चुकलेल्या बोगशीत हांव तशी आमची पातकां बोगोस पळया जेजूची शिकोवणूक हांगा सिराकाच्या त्या शिकोवणेन बापाच्या काळीज कितें म्हणून हो सिराक जाणा जाल्लो मग अशें भाव भयणीनो मुख्य उतर आमकां सांगता एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकूळट कशी मागूंक जायत आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकाच्या बोगसाणें ताच्यान कशें मागूंक जायत पळया आज गरजेचें हांगा राग आनी क्रोध आमी सोडी जाय बोगसाणेचो स्पिरीट आमी जोडून घे जाय पातकाचे बोगसाणें आमी जोडून घे जाय कशें बोगसूंच्या द्वारे बोगशितना आमची पातकां बोगसतात पळया कशें आमी बोगशितना देव आमकां दिता मासा रक्ताचो जावनी तो राग धरून रावत जाल्यार ताच्या पातकाच्या बोगसाणें ताका कोण दीत पळय आमी मासा रक्ताची व्यक्ती आमी राग दवरून बसल्यार आज पळया कुटुंबाचो राग सेसमाचो राग घोव बायलेचो राग भुरग्या आवय बापायचो राग हो राग निजोन बरो न्ही आज आमकां कळीत आसा ह्या कोविडान आमकां एक बरो पाठ शिकयला आनी त्या खातीर आज आमी पश्चातापावो देवा ते फाटी जाय देवाच्या बोगसाणें स्विकार करी जाय आमी एकामेका बोगशी जाय म्हणलो संदेश आज आमकां ही वाचपां दितात निमाणे वस्तू सोगडास दर आनी दुस्मान काय सोडो खंयची निमाणे वस्तू मोर नेमकोण जडत म्हणटा आमी उडास दर निमाणे वस्तूचो आज निमाणे वस्तूचो उडास दवरूंक आमकां असले पिडा वेळ दिना मनीस आज एका श्वासा खातीर वद्दाडते आसा कित्याक आज येवचे ते व्हायरस या बॅक्टेरिया आमच्या लंग्स डायरेक्ट अटॅक करता आनी मनीस कष्ट जाता उस्वास काडूंक तर खरो उस्वास आमकां मेळो जाय बोगसणाचो स्पिरीट आमचे थंय आसा जाय तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास दर आनी आज्ञा पाळ आज्ञाचो उगडास दर आनी तुज्या पेल्याच्या रागार जायनाका मोहून ताच्या सोल्ल्याचो उगडास कर आनी अपराधांची पर्वा करिनाका झगड्यात तावून पयस राव आनी तुजी पातकावणी जातली पळया झगड्यात तावून पयस राव तुजी पातकावणी जातली झगड्या वरवीं पातकां जातात पातका वरवीं द्वेश येता द्वेश वरवीं नासमाधान भलायकी आमची होगडायता पिडाशिडा आमकां येता आनी आमचें जिवीत पिड्ड्यार जाता त्या खातीर सिराकाचो बोको तो एक प्रिंसिपला बरी हेडमास्टरा बरी आमकां शिकोवन दिता आनी तुमी वाचा हो सिराकाचो ग्रंथ कितल्या बऱ्या रितीन आमकां समजणी दिता आनी आमच्या क्रिस्ती भावार्थान आमी कशें जिये जाय म्हूण तो आमकां शिकयता आनी तो लिसावन दिता कित्याक रागिश्ट मनीस झगडी उपसायता राग आनी क्रोध दोनूय वस्तू नसत्यो रागिश्ट मनीस झगडी उपसायता आनी शांतीन जियेतल्या मनशा मदें दुस्मान काय उत्पन्न करता तर आज ह्या पयल्या वाचपाच्या आदाराचेर आमी पारीकपणान जियेतावंगी आमी दुसऱ्यांची पातकां बोगशी नासतना जियेतावंगी आमी राग दवरून जियेतावंगी झगडी उपसोवंक आमी पळयतावंगी दुस्मानकाय आमी एकामेका उत्पन्न करूं पळयतावंगी तर हातूंत आमी भायर येतना आमकां बोगसाणें मेळटा आमकां साल्वासाचो अनुभव जाता मात्र न्ही आमी देवाची भुरगीं जातल्या हाचे अंतर्गीत आमी गायलें आनी अंतर्गीत अशें आसा सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ राग करूंक सवकास काकुळटीन अपार तो राग करूंक सवकास हें किर्तन आमकां सांगता कितें करता तसो सर्व तुजे अपराध बक्षिता इट इज हिज इनिशिएटिव्ह टू लव अस टू फॉरगिव अस एंड टू सेव अस ते ताचीच एक काकुळटू आमचो मोग करूंक आमकां बोगसूंक आनी आमकां साल्वासांव सोडवून दिवंक त्या खातीर तसो तुजे अपराध बक्षिता सक्कड पिडांक वखद दिता पळया तो बक्षिता बोगसाण्या द्वारे सक्कड पिडांक वखद दिता आज कितलीशीं जाणां तुमी पिडेन न्हिदोन आसात बेड्डार आसात जावं पुरो तुमी दुर्सते आसात देवाक दुर्सते आसात वैजांक दुर्सते आसात तांकां हांकां ह्या मेडिसिनांक कोणायकी दुर्सोन फायदो ना तुमच्या भितर असलो तो राग सोडा तो क्रोध सोडा तुमी शांतपणी देवा मुखार तुमकां समर्पण दिया
सकट पिडांक तो ओको दिता. बायबल आमकां सांगता जाणवायचो ग्रंथ 16 वासोर 12 ओळ ती गुण जाली कसले आल्या पाल्या वरवीं न्ही, लेपा वरवीं न्ही, देवाच्या उतरा वरवीं. कीर्तन 107 19:20 तांच्या कश्ट आंकात तांणी हाक बोब मारली, देवान ताचे उतर धाडून तांकां गुण केली. सिरकसो ग्रंथ 38 वासोर आमकां वैज विशांत, मेडिसिन्स विशांत, वखदां विशांत आनी तशेंच आमकां गुण जावच्या विशांत सांगता. मगोच्या भाव भयणीनो, सक्कड पिडांक तो वखद दिता. आयची वाचपां हर एक आयतारची लितुर्जी आमकां वखद, आत्मीक घटाई, कुडीची भलायकी, मोतीक समाधान आमकां दिता. पोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. पोंडांतलो म्हळ्यार कितें? आमकां पोंडांत सुद्दां अनुभव जाता कश्ट आंकाता वेळार, द्वेशा वेळार, थंय जावन आमी भायर येयजय. आज आमी आमकांच विचारी जाय, हांव पोंडांत जिवन आसां गी, हांव समाधानान जिवन आसां गी. तशेंच मोग आनी दया म्हणटल्या तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. मुखलें वाक्य आमकां सांगता, ताजो क्रोध सदांच उरता तसलो न्ही. तो केदीच आमचे राग दवरगाण्यान आमी सांगचे आसा देवाक म्हजे राग गी कोण ना फादर. देव कोणा वयरी राग दवरना, देव जावन आसा मोगू. त्या खातीर ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्ही. वय तो सदांकाल राग धरून रावचो न्ही. आमी मनशां राग धरून रावता, देव आमकां राग धरून रावना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो क्यास्त लायना. पळया, जर तर फावो त्या मापान क्यास्त लायिल्लें जाल्यार आज हांव हांगा रावन तुमकां प्रसांग दिवंक अयोग्य जातो. तुम्ही आयकोवंक आमी क्रिस्ती भावार्थान जिवंक अयोग्य जाता. वय आमी अयोग्यच, पूण आमकां आमच्या पातकां ताणें बुगशिल्लें आतां कुमसाराच्या सक्रामेंताद्वारे. त्या खातीर तो सांगता आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो क्यास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें बारीकपण तो घेना. तो बारीकपण तो घेना. तो आमकां राखता, तो आमकां सोडयता, तो आमकां गूण करता. साद जाल्यार हें कीर्तन 102 आनी थोड्या बायबलान 103 आसा. ते तुम्ही वाचचें आनी तातूंत जावन आत्मीक घटाई घेवची. आयचे दुसरें वाचप आमी नियाळचें जाल्यार आमी कोणा खातीर जियेता, कित्याक जेजू सांगता आमी बोगशी जायी. आमचें जिवन आमच्या खातीर न्ही. आमी क्रिस्तांव, क्रिस्तातय बावतिजमांत एक जाल्याव हें आमकां उतर सांगता. आमी जियेल्यारी, आमी मेल्यारी, आमी सुमयाचींच. वेदर वी लीव, वेदर वी डाय, इट इज फॉर जीजस. म्हणटा पळय हांगा थोडीं सुत्रां 7, 8, 9 तिनूच वळ आमी पळयता. कित्याक आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना. पळया, एक आवय बापूय भुरग्यां खातीर जियेतात, पती पत्नी खातीर, पत्नी पती खातीर जियेतात. एक फिरगत समुदाय फिरगती खातीर ती आसात, जेजूच्या राजा खातीर ती आसात. त्या खातीर कोणी आपणा खातीरच जियेना वा आपणा खातीर मरना. आमी जियेता जाल्यार तें सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर. त्या खातीर आमी कित्याक बोगशी जायी? आमचें जिवीतच सोम्या खातीर. वी आर फॉर द लॉर्ड जीजस, बिकॉज ही सेव्ड अस, बिकॉज ही हॅज ऑफर्ड दिस साल्वेशन फ्रीली टू अस. आमकां हें धर्मार्थ देणें ताणें आमकां दिलां, ताजें साल्वास हांव. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सुमयेचींच. कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय म्हणून क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. त्या खातीर जिवंत आसलेल्यांचोय मेल्यांचोय तो सोमी. त्या खातीर आमचो बरवसो आ होप, जीजस इज आवर होप. ही पवित्र सभा, ताजी कूड आनी तो मस्तक आमचो बरवसो. तर आमची ही लितुर्जी, हे युकारिस्त, आमची मागणी, साक्रामेंत, उपादेश सकड आमकां देवान दिल्ले आशिर्वाद आनी आमचो बरवसो जावन आसात. हाचे मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी वाचलें वाचप मातेवा प्रमाणे सुवार्ता. हांगा 2 जाण जेजू ही एक ओपार सांगता. सबार ओपारी जेजून सांगल्यो. ह्या ओपारीचो अर्थ कितें आमी समजुया. ही ओपार इतलीच. जेजू तांकां एक शिकोवण दिवंक. पळय हांगा बायबल आमकां सांगता, तवळ पेत्रून जेजू सरशी येवन विचारलें. केदाळा फारिजेव सादिसेव एक सवाल घालतात, ते जेजू तो वेळ शिकोवणेक उपयोग करता. आज पेत्रून सवाल विचारलें, सोमिया म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितल्या पावटी हांवें ताका बक्षीस जाय? 7 पावटींगी. पेत्रून चिंतलें 7 पावटींच एक व्हडलें म्हणून. थोडे फावटी आमी चिंता हांवें चिंतचें, हांवें करचें मागणें आनी हांवें कितें म्हजें जिवीत आत्मीक जियेता, आत्मीक पोट जियेता तेंच व्हड म्हूण चिंतचें. पूण ताच्यान बियॉन्ड आमी ताचे भायर वचोंक आसा. देवाक आमी समजोवंक आसा, देवाचो मोग आमी समजोवंक आसा. आनी आज ती शिकोवण जेजू म्हाका, तुका आनी शिसांक तो दिता. जेजू सांगता 7 पावटी न्ही, बगार 70 पावटी.
म्हळ्यार अनकंडिशनल फॉरगिवनेस, अनकंडिशनल लव ऑफ गॉड. लव ऑफ गॉड इज बियॉन्ड द बॉर्डर्स, फॉरगिवनेस इज बियॉन्ड द बॉर्डर्स. ताका तुवें एक गड ना, तड ना तुज्या मोगाक, ताज्या बोगसाण्याक. आज आमी वाचून आसाव जाल्यार, आज आमी ह्या संवसारांत भोंवतात आसाव जाल्यार, आज ह्या पिडे शिडे कर्ग मध्ये माऱ्याकार कर्ग मध्ये आमी आसाव जाल्यार देवाचो मोगू, देवाचें बोगसाणें, देवाचें आशिर्वाद, ताका आमी कितेंच फाटी दिवंक साधना. अर्गां होगळाप स्तुती मात्र आमी दिवी येता, महिमा ताका दिवी येता. त्या खातीर जेजू सांगता, एक ओपार तो सांगता, एक राय आसलो, ताका एकल्यान दिरवें दिवचें आसलें. जावं पुरो आमच्या काळात धरल्यार एक 5 लाख रुपये म्हणून आमी धरया, या 10 लाख रुपये म्हणून धरया. आनी तो राय ताका आपयता, हांगा तालेंत म्हणून सांगता, तितल्या मोलाचें तें, ताच्या सगळ्या जिवितांत ताका फाटी दिवंक साद जाता नातलें. आनी जेजू सांगता, तो राय आपयता ताका, ये म्हजें रीण सकट फारीक कर, पयशे सकट दी. आनी तो वळ कितें करता, रायाच्या पांयां पडटा. कित्या पांयां पडटा, ताच्या कडेन ना, ताजें लायफ लॉंग ताका दिवंक जावचें ना. त्या खातीर तो सांगता, म्हाका बक्षी. ना ना, रायन म्हणे तुज्या बायलेक वीक, भुरग्यांक वीक. आस्त ते विकल्यारी ताका जायना, गुलाम जावन ताणें रावत जाय पडटा. पळया, ताका येवचे जिविताचें हे कितें म्हणटात ताजें कश्ट. आतां आमी हे सगळे कश्टांत आसाव. आनी तो तो राय दया दाखयता. हांगा राय म्हळ्यार देव. देव म्हाका तुका सगळ्या संवसाराक दया दाखयता. ताचे दयेन आमी ह्या भुंयेंत आसाव. ह्या भुंयेचें उत्पन्न आमी ह्या ताच्या रस्त्यान कितें सकट पळयता, आमी भोगताव आनी त्याच देवाक आमी विरोध उलयता. आमी ताजे कडेन मागना. देव खंय आसा म्हण ताका चॅलेंज करता. मगतशे भाव भयणीनो, हांगा पवित्र सल्लो सांगता, देव दया दाखयता. तितले रीण आसल्यार, तितले दिरवें आसल्यार, तितले पथकां आसल्यार, तूं केदाळा रियल कन्वर्शन, रिपेंटन्स, पश्चाताप पावताय, काळजांत हांव दूख धरताय, देव तुका बक्षिता. देवा कडेन मोस करनाका. मगतशे भाव भयणीनो, राय ताका बक्षिता आनी तो भायर येता. ऐका, राय ताका बक्षिता, तो भायर येता. आतां राय म्हळ्यार देव, बक्षिता कोणाक, म्हाका आनी तुका. तो भायर येता, हांव आनी तूं भायर येता. तो वळ ताका एक 100 रुपये दिवंक असो मेळटा. आमकां 10 लाख बक्षिलां, जावं पुरो एक 200 रुपये दिवंक असो मेळटा. आनी हो कितें करता, ताजो गळो धरता, चिरडिता. पयलीं इसारता पयशे, तो ना म्हणटा, रडटा, पांयां पडटा. ना, ताजो गळो धरता, चिरडिता. म्हणजे आमी देवाचे बोगसणे मागता. देव आमकां बक्षिता. आमी भायर येतना आमकां दुसऱ्यांक बोगसूंक जायना. म्हज्या पतीक, म्हज्या पत्नी, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या शेतसामरा, म्हज्या वाड्या जमतीन, म्हज्या फिरगस कुटुंबान म्हाका बोगसूंक जायना. आनी तवळो तो ताका कितें करता, तो रडता, पांयां पडटा, जाल्यारय सोडना, ताका व्हरून बंदेन घालता. पळया, हें आमचो मनोभाव दाखयता. बंदेन घालता म्हळ्यार तो बक्षिना. आनी तवळ ही खबर रायाक मेळटा. आमी अशें करतना बक्षिनासतना जिवोचे देवाक कळटा. आनी तो राय ताका कितें म्हणटा, नसत्या साकरा, हांवें तुका दया दाखयली, हांवें तुका बक्षिलें, तशें तुवें बक्षिजे आसलें न्हय गी. त्या खातीर आमी बायबलान पळयता, कोण दया दाखयता तो देवाक मोगासो, आनी तो कोण जाता, शेजारी जाता. मग शुभाव भयणीनो, निमाणे जेजू त्या खातीर तो सारांश सांगता. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक, तुमच्या भयणीक, तुमच्या बाबाक, तुमच्या मायक, पप्पा, मम्मीक, पतीक, पत्नीक, शेत सामाऱ्यांक, कोणाक कोणें तुमकां दुखयलां, तांकां काळजान तावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां तशेंच करतलो. त्या खातीर जेजून सांगली शिकोवण माथ्याव वाचन 5 वासवर 3:3, 4:4. तुमकां हांव सांगता, आयका, दुस्मनाचो मोग करा, दग दितल्या खातीर मागा, दुस्मनाचो मोग करा. ताच्या पयल्या आवास्वरान जेजू सांगता 5 आवास्वर वळ 23 आनी 26 आनी 25 अशें म्हणटा. कितें म्हणटा ते, तूं काणीक भेटोवंक वेदी मुखार येतना तुज्या भावा वयर तुका कितेंय आसा जाल्यार ताणें येवंक राका नाका, तूं वचून राजी जा. कित्याक म्हळ्यार बोगसाणें सोलोवणी न्ही, बोगसाणें जैत. आज जैताची सुवार्थ आमी आयकल्या. आज आमी मस्त मागणी करता. कोविड येता, राग देवा, समस्या, आमचे केज, ते हें कितें सक्कड आमकां आसा. पूण आज आमी कितें करी जाय, बेस्ट मेडिसीन बोगसाणें. देवा मुखार आमी आमकां सामारपी जाय, बोगसूचो निर्धार घे जाय आनी बोगशी जाय. बोगसाणें सोलवणी न्हय, बोगसाणें जैता. फॉरगिवनेस इज नॉट डिफीट, फॉरगिवनेस इज विक्ट्री. जेजून जुदासाचे पाय धुवन बोगशिलें, सिसांक बोगशिलें. तर आज बोगशिया, गुण जावया, आशिर्वाद जोड घेवया आनी हेची लितुर्जी आमकां आशिर्वादीत करूं न्ही म्हणून आमी मागया. सर्वेस्पर बापा, अगणित काकूळदारा, तुका अर्गां, होगळाप आनी वाखाणी दिता. आज तूं आमकां ह्या लितुर्जी द्वारे आमकां आपयताय बोगसूचो स्पिरितांत, बोगसाण्याच्या स्पिरितांत जियोंक. बोगसूचें मोन तूं आमकां दी.
सबार पावटी आमी स्वार्थी जाल्या अहंकारी जाल्या गर्वी जाल्या राग क्रोध मोसोर हागे झगडे नकारात्मक चिंतप ताणें मात्र म्हाका बरें केल्यार हांव करता अशें चिंतप ताणें विश केल्यार मात्र हांव विश करता ताणें आमकां कितें दिल्यार मात्र हांव दिता असलो मनोभाव पयस कर आमचें काळीज तुज्या काळजा सारकें कर जेजू विशेष मापान ह्या काळजांत साबार वस्तू बरोवन गेल्यात हाचे दवरी म्हाका समाधान ना न्हीद पडना आज म्हाका पिडा आसा ह्या पिडेंत हांव हांवें भायर येसय म्हाका तुज्या काळजा सारकें म्हजें काळीज कर तुज्या मनोभावा सारकें म्हजो मनोभाव कर म्हज्या कुडींत अस्कत काय पिडा सिडा अंकर बंदपस बंदड्यो जेजू तुज्या नांवान पयस कर म्हणजे या जागी दिक्षेन सांगले सुमी जे कितें तूं बांदताय ते बांदता सोडयताय ते सोडयता जेजू क्रिस्तच्या नांवान अंकर बंदपस बंदड्यो पिडा सिडा बांदून मोडून उल्पान उडयता देवाचे विस्नार बेसांवां तुमचेर मागता जेजूच्या अमोलीक रग तुमच्या रक्त कणा कणाच्या शरांच्या रडांचेर देवून येवन दी येस घडये कोविड पॉझिटिव्ह आसली नेगेटिव्ह जावन दिता कोविड तुमकां आक्रमण करिना जावन दी मरणांतीक पिडेचेर आसली हांतुळणार आसची व्हीलचेअरार आसची अपांग बुद्धिमान जावन आसची कश्टांत आसची कामां नासतना आसची विशेष मापान आमी मागता वैजां खातीर नर्सां खातीर सैन्यां खातीर पुलिसां खातीर प्रोफेसरां खातीर टिचरां खातीर तशेंच आमी मागया लॉयरां खातीर जड्जां खातीर अपराध्यां परिवर्तन निरपराध्यांक सुटका निराश्रीत निर्गतिका अनाथ विधव्य विधुरा आयसीयूंत आसच्या आस्पत्राच्या जीवन मरणा मोरे आसच्या सर लोकां खातीर आमी मागता ड्रायव्हरां खातीर नाविकां खातीर कॅप्टनां खातीर तशेंच आमी मागता पायलटां खातीर आमी मागता सर संवसाराच्या गव्हर्मेंटा खातीर जेजू तुझे आशीर्वाद बोगसणेचो स्पिरीत ह्या दिसांनी फोटीचो स्पिरीत द्वेषाचो स्पिरीत मातांतलेपणाचो स्पिरीत भयोत्पादनाचो स्पिरीत जेजू तुज्या नांवान पयस वचून दी हाची लितुर्जी हाची उतरां आमकां आमच्या परजेक संवसाराक नवे साव आशीर्वाद हाडून दी Touch them, Lord. Heal them, Lord. In Jesus' name. जेजूच्या सत्य बळवून महिमेवन नांव तो फरमायता आनी आशीर्वाद मागता आमेन. आता आमी आमच्या भावार्थाची उसरणी करया. एकाच देवाक सत्मानता सर्वपदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत्मानता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपसरलो खरो देव जो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अहंकार मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकार ताका कुरसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत्मानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता ताव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्गो नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ल्या सभेक सत्मानता पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो भावार्थाची प्रार्थनात आमी समर्पित आसतना धन्य देवा लागीं आमी मागुया आमच्या ह्या संवसारांत ह्या कोविडाद वरी आयिल्लो काळोख पयस वचून दी आमच्या कुटुंबाचो गरजो आमच्या शेत सांबाराच्यो गरजो ह्यो सोर समर्पणो जेजूच्या उतराचेर आमी पातयो न्हू जे कितें तुमी म्हजे लागीं मागतात ते म्हजो बाप तुमकां खरेंच दितलो आनी त्याच उतराचेर पातयणी दवरनो आतां आमचे त्या सावा आमी उबारुया. बाप्पा
पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापा फ्रांसीस स बिस्पांक याजकांक धर्मीक भाव भयणींक तुज्या कृपेन भर. तांच्या मुखेलपणान पवित्र सभा देवाच्या उतरान संवसाराचे कोटेपण नाश करची शांती समाधानान भरलेली जावं म्हूण मागता हांव. बाबा आमची मागणी आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांक तांचे जबाबदारेन तिरासाण आसूं दी. आमच्या देशांत आसचो बेबिरांतेचो उजो पालवून दी. धर्मा मदें जाती काती मदलो अंतर नाश जावं दी. अशें मोगा मायपासान जियोवचे भाग आमचे जावं म्हूण मागता हांव. बाबा आमची मागणी आयक. पिडेन कश्टांतल्या आमच्या भावा भयणींक आमी तुका समर्पिता. तुज्या पुतान कुर्सार सुसुल्ल्याची देख ताच्या दोळ्या मुखार आसूं. तांचे कस सुसूंक तांकां सोंसणीकाय दी म्हूण मागता. बाबा आमची मागणी आयक. आमची कुटुंबां तुज्या उतराची बरी सुवात जावं दीत. शांती समाधानान राजी संतानाचो स्पिरीत मागण्याचें जिवीत आमच्या कुटुंबांनी वाळोवन दी. सद्यांक बरें कुटुंब रस्त्या वावरांत एकवटीत दवर म्हूण मागता. बाबा आमची मागणी आयक. आमच्या भुरग्यांक करो मोग मागच्या थंय आसक्त लाबोवन दी. आमच्या भुरग्यांक बरें क्रिस्ती जिवीत फावो ते शिकप बरो फुडार फावो जावं दी. फुडारांत बरी समाज रुपीत करचे तसली ती जावं म्हूण आमी मागता. बाबा आमची मागणी आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आम्हा सोमेस्तांनी तुजे उतार आयकून पेल्याचे सेवे मुखांत 100 वांट्यांनी फळ दिवचे तसली आमकां कर म्हूण मागता. बाबा आमची मागणी आयक. सर्वेस्पर बापा तुका आमी अर्घ आनी होगळाप दिता. आयच्या दिसा आमची त्या सामान तुजे समोर आमी भेटोवन दिल्यांत जी आमी उसारली आनी उसारूंक जायनातली ती तूं जाणा आसाय. तांकां फावो ती जावा फावो कर आनी अशें आमकां आशिर्वादीत कर. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या एका पवित्रतेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या माना केल्ली भेटोवणी
सुमिस्तचे सोडवण एक उपकार अशी कर या आम्ही मागता आमच्या सुमिया जेजूची नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे असो. आमची काळजा उबारूया आम्ही सर्वेस्पराते उभारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवा दिनवासूया वयशी आम्ही करूंक पावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व कळे आणि सर्व काही जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो आपल्या पास्काच्या कुटा वरवी अजबचे अजब ताणे केले पत्कांतली आणि मोरणांतली सोडून आमकां वो वर्तो मान फावो केलो विसून काढलेली कोळी या जागी राजकोट पवित्र राष्ट्र आणि तुझी काशा परजा आम्ही जावंक पावल्या सर्व थंय आतां आम्ही तुझी कर्तृत्व प्रकट करता कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुझ्या विचित उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बाळां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. बाबा परस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा कित्याक तुजे ताव जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्वेचे सत्तेनसर जीव आनी पवित्रपण उपसता उदेंती ताव नस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मोळ बेटोवणी करच्याक एक काश परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्मे वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमीस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. येस बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीत घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सगळीच मनशां बसत ते वारावतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बवट सो गुट परगटुया Sonia Jesus,
आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बरो आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंको निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करो आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवत अवकार मरयेच्या तुज्या भगेवत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुबेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणो आमी विश्वास धरता बाबा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस गोवळ्या आनी मोनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टागातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ते पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वनलने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदरीची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन प्रार्थुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार कावकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सरांकांतांतली वाटाई इतिहास वटकी करजायन महिमा तुझी ससनाच्या ससना तुम्ही जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदुता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं तुमचे सवे आसो एकामेका शांती दियात देवाचे शेणी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकू कर देवाचे शेणी तू संसाराचे पाप
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या जिवनाका पहिल्यान ती सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरण्यास म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आणि रगत म्हाका ससनाच्या जिविताका सांबाळू आमी आसल्या जाग्यारच आमच्यो दोनी हात काळजाचे दवरून आत्मीक रुपी आमच्या भितर आयिल्ल्या जेजूको आमी वंदिया ह्या कश्टांच्या काळार ह्या कर्गाच्या वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसा ह्या युकरिस्ती बलिदानाद्वारे आमी ताका अर्गां दिला आनी ताणें आमकां आशिर्वादीत केला जेजू आज आमी भेटयलेल्या युकरिस्तीचे आशिर्वाद म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर सदांकाल आसूं भलायकेन आमकां तूं सांबाळ पिडे शिडेत हांव सुटका दी जेजू जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आयच्या दिसा आमी सेवलोलो आत्मीक रुपी आराधन करून सेवलोलो उंडो तशेंच आयकले देवाचें उतर आमकां सुटका हाडून दी आमकां कुडीची मतीची भलायकी फावो करून दी कोविड तसल्या मरणांतीक पिडेंतलें कर्गांतलें व्हायरसांतलें आमकां आमच्या भुरग्या बाळांक जेजू संरक्षण दिवन दी जी कोण ह्या पिडेक वळख जावन पॉझिटिव्ह जावन आसात नेगेटिव्ह जावन दीत सगळ्या संवसारार समाधान आत्मो देवून येवन दी जेजू तुजे आशिर्वाद आनी विशेष बाबा तुजे स्पर्श हर एकल्याक लाभोवन दी जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतराच्या बोळान जेजूच्या अमूल्य रक्ताच्या सक्तेन आनी ताची दैवी काकुळटीन आमी सक्कड आशिर्वादी जावच्या खातीर हांव मागता आमेन कितलो अमोलीक देवा मोग तुजो देखून मनशाची संतत तुज्या पाकाट्या काल आसरो घेवंक आशेता प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूच्या मांस आनी रगत आमी आतां घेतला ह्या सर्गीच्या देण्याचो गुण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी बोगिसो कर अशें आमचें जिवीत न्हय बागात जेजूचें जिवीत आमच्या भितर वाडत वचू हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं तकली बागावन ह्या युकरिस्ताचे आशिर्वाद आमी जोडून घेवया सर पदवेदार देव काणवाळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालू आनी सोडवण दिवपी जाणवेची वळख तुमकां फावो करूं भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसू आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिव शांती समाधानाच्या वाटेर आमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं आणि सर पदवीदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवे सदा आसूं
वचून येया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा